कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। रानातले जनावरां पहिले पळोवंक अप्रूप आशिल्ले। मृगालयात वचून रानातले जनावरां पळयताले, पण आता सद्याक रानातले जनावर गांवांत येवं लागलात। कारवार शहराच्या अलीगद्दा हांगा मेरवाचो पंगड सद्दी पळोवंक मेळटा। अलीगद्दा गौडावाडा हांगा सद्दी रानातले जनावरां पळोवंक मेळटात। रात्रीन क्रूर प्राणी जावन आशिल्ले वाघ, बिबटवाघ, वाशल ही जनावरां पळोवंक मेळ्ळ्यार दिसान हरण, मेरू, सोंसो, कोले ही जनावरां जनवस्ती आशिल्ल्या प्रदेशांत येतात। रानाच्या जनावरांक मारल्यार वन विभाग कठीण क्रम घेता। तेजेन सार्वजनीक बी जनावरांची शिकारी करचे कमी केलात। तेजेन रानातली जनावरां निर्भयेन गांवांत येतात। दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघ कारवार वतीन महिला खातीर भजन स्पर्धा आयोजित केल्ले। दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघाचे अध्यक्ष वर्षा विलास रेवणकर हेमगेल्या फुडाकारांत कारवार शहराच्या दैवज्ञ भवनात महिला पंगड भजन स्पर्धा जाली। ह्या स्पर्धेचे प्रमुख पावणे आणि परीक्षक जावन संगीता राजेश बांदेकर, सेवा संघाचे अध्यक्ष अशोक कुडतळकर, माजी अध्यक्ष विलास रेवणकर, दैवज्ञ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष नंदन निलावर आणि इतर प्रमुख हाजर आशिल्ले। भजन स्पर्धा केल्ले खूब खुशीचे हे संगती म्हणून करता आणि सगळ्यांना सुंदर परफॉर्म केले आणि म्हणल्यार हांव एक हे सांगता की आता परफॉर्मन्सा वेळार सुण्याक फाटलाक कनेयलो एक बिबटो भाईंत पण मरण पावलो। ही घटना कारवार तालुक्याच्या जड्डी हांगा घडली।
रमेश गोवेकर हेमगेल्या भाईंत रात्रीन बिबटो पडलो आणि सकाळीपर्यंत मरण पावलो. भाय जमणी बरोबर आशिल्ल्यान सुण्याक धांवडोवन घेवन येयलो बिबटो भाईंत पडलो. जाल्यार बिबटो भाईंत पडिल्ले बदल रमेश आमकां माहिती नाशिल्ली. मंगळवार सकाळीं भाईंत उदक काडूंक गेले तेन्ना भाई उदकांत बिबटो उबतालो. तेमी आनी स्थानीक लोकांन वन विभागाक माहिती दिली. वन विभागाचे अधिकारी येवन मरण पाविल्ल्या बिबट्याक भाईच्यान वयर काडले आनी मरणोत्तर परीक्षा केली. तुझ्या ओढ होतं तुझ्याला ओढ एकच ओढ हा दोन्ही ओढ हात दोन्ही ओढ. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.